भाग्यवंत पावलून गीताक बरयलोले चिटीची सुरवात. पावलू देवाचो सेवक आनी जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत ही चीट बरयता. देवान विंचून काडलोल्यांचो भावार आनी खरे भोक्तीक पावयतल्या स्वताची वळख वाडोवंक आनी तांकां सासणाच्या जिविताचो भरवंसो दिवंक म्हाका नेमला. फोट मारिना त्या देवान सोबार शेकड्यां आदीं हें जिवीत भासायलोलें. पूण ताचो पुर्तो वेळ पावतोच देवान आमच्या तारोकान घाल्ल्या कायद्या प्रमाणें म्हाका करूंक लायलोले परगोटणे विदेशी ताणें आपली येवजण उक्ती केली. आमच्या एकाच भावार्थान म्हजो खरो पूत जाल्ल्या गीताक देवा बापाची आनी आमच्या सडवणदारा क्रिस्ता जेजूची कृपा आनी शांती हांव मागतां. तुका क्रेतान पाटीन दवरून हांवें येवचें कारण हें. थंय ओगळें उणें कितें आसा तें तुवें थाऱ्यार घालचें आनी हांवें तुका करूंक लायलां तें मनांत धरून दर एका शारांत तुवें वडील नेमचें. जण एकलो गुन्यांव नासलोलो, एकूच पावट लग्न जालोलो. ताचीं भुरगीं जावंक जाय भावार्थी आनी तीं पांपरेल ओ आटापो नासलोलीं म्हूण कोणेंच तांचेर दाद दिवंक जायना तसलीं. जो कोण धर्माध्यक्ष तो देवाचो कारभारी म्हणटोच गुन्यांवा मेकळो जावंक जाय. न्हय गोरवी ओ रागिश्ट ओ सोरेकार, न्हय मारकोर ओ दुडवांचे आशेचो. पूण हेरांक आपल्या घरांत घेवन तांचो परामोस करता तसलो. भोलेपणान भरलोलो, मर्यादीक, प्रमाणीक, भक्तिवंत, आपणाकूच दोमावंक जाणा आसलोलो. शास्त्रा प्रमाणें भावार्थाचो निरोप घोट सांबाळता तसलो. ओपूट सारकी शिकवण दिवन हेरांक उपदेसूंक शकता आनी तिचेर आड उलयतल्यांकडेन विवादूंक जाणा तसलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदना, तसल्याच मनशाक. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सडवणाऱ्या देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. उद्गार. जिगजिगतल्या तारांपरी पृथ्वीर तुमी पोरजोळतल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात.
प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वायट देखी येवच्योच नात अशें जावं नजो, पूण ज्या मनशा उद्देशी त्यो येतीत ताचें कोटा. ह्या सुपुर्ल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिलोले परोस ताच्या गळ्याक दांत्याचें पेड बांदून ताका दर्यांत उडयलोलो जाल्यार ताका अदीक फायदो जातलो. तुमी चोत्राय धरात. तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर, आनी तो तिची दूख धरीत जाल्यार ताका बोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूंचो. धर्मदूतांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सासवांच्या कोणया येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटून दर्यांत वचून उबें जा अशें ह्या तुतीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकोतें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.